आमी हो वावर भुरग्यां कडच्यान करून घेतला. हो प्लांट एक्झिबिशन जावपाक आमच्या भुरग्यांचो भरपूर हात आसा. जावं ही पेंटींग करून हांगा पळय हांवें फकत लीफ पेंटींग म्हूण आयकल्लें पूण कितें जाता तें नकळो. एक्चुली काल म्हाका आमच्या भुरग्यां कडल्यान शिकपाक मेळ्ळें. दीस इज ऑल आमी पळयता तितलें लीफ पानां वापरून तांणी केलें. पानां वापरून तांणी केलें. हांवें केन्ना आमच्या टायमार तें लीफ पेंटींग म्हूण नाहल्लें. बट दीस इज अ न्यू थिंग. न्यू म्हणजे आमकां पयलीं एटलिस्ट आमकां न्यू थिंग. सो हे तयार केले खातीर पयलीं खातीर आमच्या भुरग्यांक दिनवास. आमच्या भुरग्यांच्या आवय बापायक तुमकां खेरीत भाशेन आमचे दिनवास. कित्याक ही झाडां जर लायतली जाल्यार तुमचो हात आसा. ही भुरग्यां जर घेवन हांगा स्कॉलांत आयल्यान जाल्यार तुमचो हात आसा. चडशे झाडांनी कोणी विकती हाडले जाय पूण हो हेतू विकते हाडपाक हाडून आमकां दिवपाचो हेतू नासलो. पयले फावट म्हूण जालें म्हणून सोंपता तें. फुडल्या वर्सा जालें जाल्यार तुमी तुमच्या भुरग्यां बरोबर एक एक झाड लावचें. तें आमी घेवन येवचें. हे बाबतींत आमी आमच्या पर्यावरणाचो सांबाळ करतले. दीस वर्ल्ड इज अ कॉमन होम. सगल्यांचें घरें दर एकल्याक आमच्या दर एकल्याक आमचें घर आसा ते भाशेन हें सगल्यांचें घर. आनी सगल्यांचें घर म्हणटच सगल्यांनी तें वावरून ताची भलायकी सांबाळची आसा. तें बरी सुंदर करचें आसा. आनी हें सुंदर जातलें दर एकल्या आमच्या वावराक. जेन्ना आमच्या जीत हळवकराक कळ्ळें की आमी हो प्लांट एक्झिबिशन करता म्हूण ताणें आमकां 100 झाडां धाडून दिलीं. आप कशें आज आमचे बरोबर एक खुशालकायेन दोना ताची पोतीन आसा. आदोगाद सिद्धी तिका आमी देव बरें करता करूं म्हणटा. वेळ काडून ती आमचे बरोबर आयली आनी ह्या आमच्या समारोपाकूय थोडो रोग हाडलो. तुमी जरी जीत आमचे कॉन्स्टिट्युशनीक पडना तरी पूण ताका कळ्ळें तेन्ना ताणें आमकां उर्बेन ही झाडां आमकां पावयलीं देखून आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा. त्या भायर आमचेच पेरिशनर आनी आमची पेरंट ग्रेसी आनी पिटर आमी ते वाज हाडून तेजे मागीर सॅपलिंग्स करून जायतीं थोडे फावटी रातची पासून येवन वावर केला. पावता तेन्ना येवन वावर केला. म्हणजे लुसी टिचरीन आमकां जायते वाज दिल्यात. म्हाका दिसता 25-30 वाज तिचेच आमकां पावल्यात. हे भाशेन आमच्या PTA वांगड्यांक जेलिनानूय आमकां आदार दिला. हांकां सगल्यांक आमी हो सये घेवन देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो बरो वावर ही फकत आमी दाखोवण केल्या. आमी झाडां लावचो तुजो एक उगडास केला तो झाडां लावचो तुमी तुमचे बागेंत लावचो. एक आमी म्हणटा माकड येताय कोण उजो घालता कोण कितें करता पूण आमकां कितें मेळोंक जाय तें मेळटलेंच. ही फकत निबां ती. म्हज्या घरा कडेन आमच्या भाटाक न्ही वर्साच्या वर्सा उजो घालता पूण म्हाका ज्यो कितें बियो मेवताल्यो तातूंत म्हाका दिसता एक 5% उणें जाले जाय. आनी त्यो 5% उणें जाले कित्याक त्यो जाणट्योय जाल्याय पूण मेवपाचें आहा तें मेवता. तो वानर व्हरो आनी कोणूय व्हरो पूण तें करतना आमची भलायकी बरी उरता. इल्लो हो वावर गार्डनांत करता तेन्ना एक मन मातशें बदलता आनी इल्लो बरें जाता. जीव बरो भरता. बिकॉज झाडाकूय जीव आसा. काल त्या दिसा पयले वस्त हांवें शिकलो म्हणटा ती प्लांट्स कॅन गेट अ शॉक एनवायरमेंटल शॉक. ह्या जाग्यासान त्या जाग्यार हांवें विचारलें हे कांय झाड हाडलेले ते हाडिना फुडें तिसऱ्या दिसा पानां कडूंक लागले. हांवें ताका विचारलें बाबा जालें कितें जालें झाडाची पानां कित्याक पडटात. तो म्हणून लागलो देर इज समथींग कॉल्ड एनवायरमेंटल शॉक. हें केन्ना आयकूंक नासलें. एनवायरमेंटल शॉक झाडाकूय आमी खंय लॉंग हॉलिडेयांक गेल्या परतून येना तेन्ना वयस जाता
पूण झाडांकूय आवयस जाता पूण आमकां खबर ना न्ही पूण काल तें आमकां कळ्ळें सो तें सामकें बरें एनवायरमेंट सो दे आर कम्युनिकेटींग आमचो सोंपलोलो राहुल गोन्साल्वीस पीस एमेरिटस राहुल गोन्साल्वीस तो झाडां कडेन उलयता रे कितें रे आयज बरें तें बरो दिसना मरे तूं अशें करून तो झाडां कडेन उलयतालो एक वर देड वर तो झाडां कडेन सारतालो his evening work was with only with plants when he was a pastoral student. नंतर ताजी हातीन ती झाडां बरी फुलताली तो उलोवप जितले आमी इंटरेक्शन करता झाडां मदें मनशां बरें करता ते भशेन झाडां कडेन जाल्यार एक वेगळीच खुशालकाय भोगता पळय स्वतेर आनी तुज्या हातींतले रोयलेले खावंक एक वेगळीच खुशालकाय सो हो सोयीक घेवन तुमचे कडेन मागता तुमच्या घराब्यान जागो बसून ना जाल्यार एक प्लास्टिकाचो मेवतात वा आमच्या सिमेंटीची प्लास्टीक आसात तांतून पासून रोवपा जाता हांव मेरशी आसतना आमी टॅरेसीचेर अशें करून पोतयो धरून भाजी काडटले जाता करपाक जाय करुया पण करपाचें मन आसपा जाय हें सांगून तुमकां सगळ्यांक हांगा आयलेल्यांक देव बरें करूं आनी तुमच्या आदारा खातीर हांव सिद्धी आरोलकर जितूच येवपाक आसलो इनवायट ताका केल्लें पूण तो येवंक पावलो ना आवट ऑफ स्टेशन आसा म्हणून हांव आयज आयलां हांगा आनी इन्स्टिट्यूशनान फादरान आनी सगळ्या स्टाफान मॅनेजमेंटान आमकां इनवायट केल्या बद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद मानता प्लांट फेस्टिवल जितलें म्हाका खबर आसा आतां हांव सदांचें उलयतां की भुरग्यांक कशें जालां पयलीं आमी ल्हान आसतना आमकां कशें आसलें की वच आनी झाडा वयलें कितें न्यू फ्रूट येयले न्ही झाडार पेर पिकले नाजाल्यार आंबो जालो नाजाल्यार आनी कितें जालें वच प्लक कर काट आनी खा अशें आसलें पूण आतां भुरग्यांक तें खंय कळना आतांच्या भुरग्यांक खबर ना आमी रेडीमेड फ्रुट्स घेवन येता मार्केटांतल्यान आनी भुरगीं ते खाता सो भुरग्यांक तो मोग खबर ना तो लव खबर ना बाबा ते झाडाक अमके फ्रूट जाता आनी ते काडून खावपाक जे फ्रेश रायप फ्रूट आसता ते खावपाचें कितें हें आसा ते तांकां हॅपिनस आसा तो तांकां खबर ना सो फुडली जी आमची पिढी आसा तेतून जर ते आमकां त्या भुरग्यांक जर तो मोग जावंक जाय झाडां विशयी नाजाल्यार फ्रुट्स विशयी नाजाल्यार आनी कितें नेचराचेर लव जावंक जाय जाल्यार आमकां तांकां आयजूच शिकोवपाची गरज आसा आनी ज्या पद्दतीन आमी फुडें सरता आनी पोल्युशन जितलें जाता तितून म्हाका अशें दिसता की झाडां लावप हें एनवायरमेंटलिस्ट नाजाल्यार नेचर लवर्स हेंचेंच काम न्ही जाल्यार आमी हांगा प्रेजेंट आसलेल्या दर एका मनशाचें ड्युटी आसा आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आमची की प्लॅनेटा खातीर आमी कितें तरी करपाचें आनी आयज हो प्रोग्राम हांगा तुमी सगळ्यांनी चालू केला तेच्या बद्दल म्हाका खूब बरें दिसता आनी एवरी इयर हो प्रोग्राम असोच चालू करपाचो आनी ह्या वर्साच्या जितान कितें ना कितें मदत केला तुमकां नेक्स्ट इयर पासून आमच्या कडल्यान जाता ती मदत आमी करतली आनी थँक्यू तुमकां सगळ्यांक म्हाका हांगा इनवायट केल्या बद्दल थँक्यू सो मच आमचे सिद्धीबाई आनी तुमी आयज आमी खुशाल जाता कित्याक मडगांवच्या इस्कॉलान झाडांचो उत्सव प्लांट फेस्टिवल हें पयले फावट ऑर्गनायज केला झाडांचो मोग आमच्या काळजांत घालून आमच्या पर्यावरणाची हो सांबाळ करून आमची काळजी घेवंक हो एक ताचो हेतू आमच्या भुरग्यांनी खास करून फादर म्हणटालो त्या भाशेन भुरग्यांनी जायतीं झाडां हाडल्यात आनी हांव जाणा थोडीं झाडां कोणी तांणी विकती घेवन हाडलेलें आसतलें पूण वर्सान वर्स जेन्ना जाता तेन्ना हांव म्हणूंक सोदता तें हें आदींच जाणात तुमी फेस्टिवल जातलें म्हणटच कितें करूंक जाय ती आमी तयार करूंक जाय झाडां कित्याक भुरग्यांकूय तो मोग वाडटा कित्याक म्हणटा तुमी भुरग्यांचो काळजांत तो झाडांचो मोग आमच्या पृथ्वीचो मोग तो वाडटा ताच्या काळजांत तो रिगता आयज म्हाका उगडास येता आमचो पापसाय फ्रांसीस ताणें 2015 वर्सा लावदातो सी एक एन्सिक्लिकल चीट एन्सिक्लिकल लेटर ताणें आमकां दिलें आनी खंयच्या एका धर्माच्या मनशाक अशें न्हय पूण सगल्यांक ताणें दिवन ताणें म्हणलें केअर फॉर कॉमन होम म्हणजे कितें ही पृथ्वी आसा ताचो सांबाळ करूंक जाय आनी त्या पत्रांत तो बरे भशेन जायत्यो वस्तू सांगता आनी तो म्हणटा आमची मातशी आशा चड जाता कितें करूंक आशेच्या नांवान आशा आसा म्हणटच आमी सुदारणा डिवेलपमेंट म्हणून कितें केलें आमचे आशेक लागून फावोलय तसलें डिवेलपमेंट केलें
हाचो तो उगडास करून आमकां म्हणटात आमकां आमच्या सैमाचो मोग आसूंक जाय, आमचे पृथ्वीची आमी काळजी घेवंक जाय. आनी हेंच वर्स ताणें 2015 2016 म्हाका न्हू कितें केलें काकुतीचें वर्स म्हणून परगोवलें. आनी त्या वर्साक ताणें कितें केलें एक दयाळ करणी जाता म्हणें ही वर्क्स ऑफ मर्सी म्हणें कितें करप केअर फॉर कॉमन होम ह्या पृथ्वेचो सांबाळ करप ही दयाळ करणी जाता. आनी कुडीच्याय फायद्याची त्याच बरोबर आत्मेच्याय फायद्याची ही दयाळ करणी जाता. ही संद घेवन म्हाका हांव चड उलोवंक सोदिना. तुमकां सगळ्यांक खास तरेन आवय बापायक परबी दिता आसतना ह्या इस्कॉलाच्या वेवस्थापनाक मॅनेजमेंटाक तांचो मॅनेजर फादर क्लिफर्ड कास्तेलिनो ताका परबी दिता आनी ताजो हेडमास्टर आनी शिक्षक आसात विद्यार्थी आसात तांकां सगळ्यांक परबी दिता आनी शाबासकी भेटयता. कित्याक एक ह्या वर्सा सुरू जाल्यार त्या वर्सान वरस तांणी चालू दवरचें. देव बरें. So once again I welcome all of you who are gathered over here. So I आमच्या मतेकार हांगासर Father Melvino, Brother Melvino is here, who is a lecturer in commerce at Rosary College. So I welcome brother to our school. Also we have Mrs. Siddhijit Arulkar, who is the wife of our Mandrin MLA, Sir Jeet Arulkar. So madam, I also welcome to you in our school. So these are our guests for today.